इश्टानो, आयज आमी प्रोटेस्टंट आमचेर आरोप करतात तांच्या आनीक एका आरोपाचेर नियाळ करता. तांचें म्हणणें सायबिणींक आमी मागणें करता तें चुकीचें आनी आमच्यान फकत देवाकूच मागणें करूंक जाता अशें ते म्हणटात. सायबिणींक मागणें करप, मान दिवप, बोजप हें चुकीचें ते म्हणटात. तर आयज फादर नेल्सन लोबो हाचेर कितें म्हणटा आनी आमकां कसली ह्या विशयाचेर शिकवण दिता तें पळोवया. ह्या प्रश्नाक जबाब दिवप म्हणजे म्हाका उगडास जाता एक काणी जी सेंट मॉन्टफोर्ट ह्या भाग्यवंतान सांगलेली. लुईस दे मॉन्टफोर्ट म्हणटा, एक शेतकामती आसलो खंय आनी तो सदांच आशेतालो आपल्या राजाक भेट दिवंक, टू पे अ विजीट टू हिज किंग. पूण राजा म्हणटोच बेश्टे हातीन वचोंक जायना न्हू, कितें गिफ्ट व्हरोंक जाय. म्हणून तो आपल्या गार्डनान वेता आनी एक बरें पितें फळ विंचून काडटा आनी पोलासी लागीं वेता. पूण किंग म्हणटोच, राजा म्हणटोच डायरेक्ट एक्सेस ना न्हू, डायरेक्ट वचोन घेवंक जायना, कोण तरी जाव भितर व्हरोंक. म्हणून हो येवजिता कोण टॅक केल्यार बरो. म्हणून तो राणीक कॉन्टेक्ट करता, क्वीन, आनी राणीक वचोन एक विनंती करता, हांव राजाक मेळोंक सोदतां आनी मेवच्या आदीं ताका ल्हानशें गिफ्ट हाडलां, म्हजें मागणें ताका व्हरोन पावय. आनी क्वीन मोगाळ, दोयाळ, गरिबांची, शेतकामत्यांची, सकला आसलेल्या मनशाची खाकलूत करपी मनीस. म्हणून ही क्वीन तें फळ घेता आनी आपल्या कुजनान वचोन तें बरें पुसून धुवन काडून एक भांगराच्या प्लेटीन घालता आनी ती प्लेट फळां सांगाता घेवन राजाक मेळोंक येता. आनी राजाच्या जेवणाच्या डायनिंग रूमान वयतोच हो राजा जेत आसतना पळयता भांगराची प्लेट आनी काय बरें फळ. एक्चुअली तें फळ बेश्टें, शेतकामत्याचें फळ तें, पूण दॅट वॉज हिज बेस्ट गिफ्ट टू द किंग. आनी असो जेत आसतना राजा विचारता तें फळ कोणाचें. हेच भाशेन शेतकामती जावन आसा आमी आनी आमची मागणी जावन आसा त्या फळा भाशेन. आनी मारिया जावन आसा हें भांगराचें ताट, ही भांगराची प्लेट. आमची मागणी मारिया एके भाशेन सगळी देवा मुखार, देव जावन आसा आमचो राजा, किंग ऑफ किंग्स, ही सगळी आमची मागणी एके भाशेन भांगराच्या ताटान घालून देवाक उबारता. So actually, when we are praying, we are not actually praying to Mother Mary, we are praying with her. आमी मागता, आंकवार मारिया, तुजो आमकां सांगात दी, आमच्या सांगाता मागणें कर आनी आमचे मागणें बापाशी व्हर अशें आमी चिंता. इफ यू ऑब्जर्व ऑर रीड वेबस्टर्स डिक्शनरी, ह्या डिक्शनरीन मिनींग, मागण्याचें मिनींग पळय जाल्यार टू प्रे, थंयसर दिवंक ना टू प्रे मिन्स टू वर्शीप. प्रेयर इज नॉट वर्शीप. मागणें करप म्हणजे बोजप न्हय. प्रेयर इज पार्ट ऑफ वर्शीप. म्हणून डिक्शनरीन थिंगासर दिला, प्रेयर मिन्स टू प्लीड, टू मेक अ रिक्वेस्ट, टू इम्प्लोर. इज नॉट गिवन दॅट प्रेयर मिन्स वर्शीप. पण हें आमी बऱ्या भाशेन समजून घेवंक जाय. जाणा मरे, आमच्या कातोलीक पवित्र सोबेन वर्शीप म्हणटा तें बोजपाचें सारकें जाता मिसाच्या बलिदानान. वर्शीप म्हणजे दोन वस्तू आसूंक जाय. पयल्या सुवातेर टोटल सबमिशन टू गॉड, म्हणजे आमचे कंप्लीट समर्पण, आनी दुसरें म्हणटा तें सॅक्रिफायस, बलिदान. हे मिसाच्या बलिदानान फूल जाता. हे प्रोटेस्टंटांच्या फिरकुजांनी जायना. तांचे चडशें जाल्यार एक सिंगींग, कांतारां करप, इल्लें मागणें करप आनी पास्टर एक शर्माव सांगता तें आयकप, तांची जाली. ते सर्वीस म्हणटाय आनी केन्नाय बेश्टो कम्युनियन सिंबॉलीक ते पार्टिसिपेट करतात. पूण आमचे मिसाचें बलिदान सारकें वर्शीप. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी आंकवार मरे को सांता बोगतांक तांकां फुडें घालिना, जेजूचें बलिदान. सो प्रॉपर रियल वर्शीप इज इन द युकरिस्ट. दुसऱ्यो वस्तू पळय आमी करतात ताका आमी मागणें म्हणटात, आमी वर्शीप म्हणनात. हें बरें गोटमुतीन दवरूंक जाय. पूण फादर, आतां तुवें म्हणलां ते भशेन सायबीण मांय वो सांता भोगतांक आमी कित्याक मागणें करप? आमच्यान डायरेक्ट देवाचें मागणें करूंक जाता. हो प्रश्न तुजो एकदम बरो आसा आनी हांवें जायते फावट लोकांच्या तोंडांतल्यान आयकलां. समजुया
एक प्रोटेस्टंट वेता आनी आपल्या पास्टराक म्हणटा, पास्टर म्हज्या पासत माग. पास्टर कितें म्हणटलो, ना 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 तूं म्हजे कडेन नाका, तूं डायरेक्ट देवा कडेन वच म्हणटलो. तशें म्हणना न्हू. प्रोटेस्टंट दुसऱ्या प्रोटेस्टंटाक म्हणटा म्हजे पासत माग, म्हज्या एग्जामी आसा, सर्वीस आसा, बरें ना. दुसरो प्रोटेस्टंट लोक म्हणटा, ना 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 म्हज्या लागीं म्हाका सांगू नाका, तूं डायरेक्ट देवा लागीं माग. अशें कोण म्हणना न्हू. It is quite normal that we request each other to pray for us. There is nothing wrong. It's only a request. हातून worship बोसपाचें कांय ना. So we can always request others to pray for us. आणि सगळी सांगात जेजूस म्हणटा दोगां तेगां आसत जाल्यार आपण तांच्या मदें हाजीर आसा. So what is wrong? आयज काल मरे आमी मॉडर्न इंग्लिश उलयता, पूण आदल्या तेंपार शेक्सपियरान इंग्लिश उलयताले. ती आदली इंग्लिश वापरल्यार शेक्सपियर म्हणटा, आय प्रे दी सर. आय प्रे दी म्हणजे हांव तुज्या लागीं मागता. समजुया तुजो जावो येता आनी म्हणटा, अंकल आय प्रे यू टू गिव मी द हँड ऑफ युअर डॉटर. म्हणून तो तुका वर्शिप करता, तो तुका बोसता ना न्हू. इट इज अ लँग्वेज. आय प्रे म्हणजे आय प्रे डज नॉट मीन आय वर्शिप. प्रेयर इज पार्ट ऑफ वर्शिप, but it is not fully worship. फक्त हें आमी समजलो, पूण सायबीण माय आमच्या सांगाता ह्या संवसारांत ना. आमी जाणा की स्वर्गार आसा, पूण जो मनीस आमच्या सांगाता ना ताचे लागीं मागणें करप हे मेन डिफरन्स बिटवीन कॅथलिक्स आनी प्रोटेस्टंट्स. बायबलारूच एक्चुअली दिला. आमचो भगवंत पावलो म्हणटा, जावं जिवी जावं मेलेली आमी सगळी क्रिस्ताची. Because we Catholics, we don't make much difference between the living Christians and the dead Christians. We all belong to Jesus Christ. So we feel they are still alive in heaven and they are with the angels, and so there's nothing wrong. कितें वायट आहा? आमच्या मेलेल्यांक सांगूंक आमच्या पासत माग म्हणून कितें वायट आहा? हातून कांयच वायट ना. Because whether you are living or dead, we are all belonging to Christ. फादर, आजची वयर पवित्र पुस्तक कितें तरी आमकां सांगता. होय, पवित्र पुस्तक तूं वाची जाल्यार टोबीत चॅप्टर 12 वर्स 12 ते भाशेन प्रकाशनेचें पुस्तक चॅप्टर 5 वर्स 8 आनी परतून चॅप्टर 8 वर्स 4 ही कोटेशनां वाचल्यार थिंगा आमकां मेळटा की वी कॅन कम्युनिकेट विथ दोज हू आर नॉट पार्ट ऑफ दीस अर्थ. नाजाल्यार पळयात मातेवाच्या वांजेलान चॅप्टर 17 थंयसर आमी जेजूची रुपांतराची काणी आमी वाचता, ट्रान्सफिगरेशन. आनी जेजू मोजेस एलेजा लागीं उलयता ते दुसरे पळयतात, पेद्रू जुआंव आनी जॉन. म्हणटच इट्स पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू दोज हू आर नॉट हियर ऑन अर्थ बट इन हेवन. इट इज पॉसिबल. वी Catholics, we believe that Christians who are gone before us in heaven, they are still alive. आणि आमचोच बायबल कितल्याच पावट म्हणटा की ही आमची क्रिस्तवां भावा भयणां जी स्वर्गार आसात ती अजून जिती आसा म्हणून. म्हणटच देर इज नथिंग रॉंग टू प्रे टू दोज हू आर इन हेवन गॉन बिफोर अस. आणि ह्या सगळ्या संत भक्तां मध्ये आंकवार मारिया आमी एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता, कित्याक ती जावन आसा जेजूची आवय. आणि आमी काना गांवांत पळयलां जेन्ना जेजूक आंकवार मोरेक शिसांक आपोवण्या आयले लग्नाक वचोंक, आंकवार मारिया पळयली आणि आंकवार मारियाक लागून थंयसर पयली मिलाग्र जाता. सो इफ मॅरी कॅन रिक्वेस्ट सच अ मेटेरियल फेवर, वाय नॉट स्पिरिच्युअल फेवर्स. म्हणजे मारियाक तर आमी सांगात घेत जाल्यार कामां फास्ट जाता. एके भाशेन टू जीसस थ्रू मॅरी, हातून कांयच वायट ना. फादर, सायबीण मांयक लागीं आसप, तिची भोक्ती करप आमकां जेजू सोदशिल्ली पयस व्हरता. See, if God had intended that Mother Mary's story to come to an end with the birth of Jesus, or with the death of Jesus, or even with the death of Mother Mary, then why would the Bible say in Luke chapter 1 verse 48, all generations will call me blessed? सगळ्यो पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. म्हणजे आंकवार मारीची काणी चालूच रावंक जाय till the world comes to an end. सगळ्यो पिळगा, the whole generations will call her blessed. नाकाच लागून आनी म्हाका दिसता only the Catholic Church is fulfilling this biblical prophecy.
जेन्ना आमी कातोलीक बाबा पळयना आंकवार मारी फावो तो मान आनी रेस्पेक्ट दिता आनी तेजो उगडास काडटा आनी तो आंकवार मारीचो उगडास आमी आमच्या भुरग्यांक आनी नाती नातरांक शिकयता. वी आर फुलफिलिंग बिब्लिकल प्रॉफेसी. वी आर नॉट डुइंग एनीथिंग रॉंग. वी आर जस्ट गोइंग विथ द प्लॅन ऑफ गॉड. मारियाक आमी चड मोग दाखयलो जाल्यार जेजू थंय आमचो मोग उणो जायना. खरें म्हटल्यार जितलो आमी मारयेचो मोग करता तितलो आमी जेजूचो मोग करूंक पावता. आमकां ती सेपरेट करिना. जितले पावटी ती ह्या संवसारान दिश्टी पडल्या तितले पावटी ती एकूच संदेश दिता आनी तो म्हटल्यार जिवीत बदलात आनी जेजूशी येयात. मोगाच्यानो एक मॅग्निफाईंग ग्लास जेन्ना आमच्या हातीन आसता कसली वस्त बारीकसाणीन पळोवन तो आमकां आदार करता. तेच परी आमची सर्गींची आवय आंकवार माय आमकां जेजूशी व्हरूंक भरपूर आदार. ती एक आमकां मॅग्निफाईंग ग्लास. जेजू सोबे आमचे संबंद गोड करूंक ती आमकां भरपूर आदार करता. जेजूची स्वाद ती घेवंक सोदिना पूण आमकां जेजूची ओळख बरेपणी दिवंक ती भरपूर आमकां आदार करता. हो व्हिडिओ संपोवच्या आदीं म्हाका तुमकां थोडी कोटेशन्स मार्टिन लुथर किंग हो प्रोटेस्टंट मुवमेंटाचो स्थापनार आनी आमचे आंकवार मारीत कसल्या उतरांनी पाचारलेली ती तुमकां सांगूनशी दिसता. घडये प्रोटेस्टंट भावांक आनी भयणांक ती घडये खबर आसची ना पूण ही उतरां अशीं आसात. आंकवार मारयेक मान दिवप हें आमच्या स्वयंबांतूच खांतयलोलें आसा. मारिया तुज्या असली अस्तोरी आनी कोणूच ना. एवेक आनी साराक तुकडे सोर करूंक जायना. पवित्रपणान आनी जाणवायेन अदीक भरलेली तूं. आमचे दुबाव जायते आयज पयसावले. फादर नेल्सन हांगासर आमकां जायती शिकवण दिली. फादर नेल्सन तुका आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आनीक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. हो व्हिडिओ पळयतल्यांक आनी हो जर तर तुमकां बरो लागला जाल्यार तो शेअर करचो, लायक करचो आनी सबस्क्रायब करचो. आनी ह्या फुडें दुसरे आमचे व्हिडिओ येतले तेही तुमी पळोवचे अशें आमी तुमचे लागीं मागता. देव बरें.